Welcome back. Viva San Juan. San Juan was celebrated across the state with great pomp. People danced to the local tunes of gumot and guitars. On this day, villagers prepare delicacies and distribute fruits and sweets to neighbors and friends. It is believed that this feast is one of the newly wedded son-in-laws who come to their wives' native place and have a feast. We wish all our viewers Viva San Juan. Viva, 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 viva San Juan. आमचे वाडवले सगळे ल्हान तशे व्हड पसऱ्या पडटासले सारकी उमेदीन बरोवन वर्सान वर्से बायचे आमी परब करता जर पावस पडना जाल्यार हे भाशेन आर्टिफिशियल रेन आमी हे ट्रेडिशन हिंगा दवरला तालिगांव पसऱ्या पडटान एक बाय सामान आनी वर्साच्या वर्सा करता आनी चालूच उरतले म्हणून तुमकां आशा हाडटा Viva, 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 viva San Juan. Viva, 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 viva San Juan. Marun kopalangalun bon foduya Koshin burun sanaurun Soglan watuya Ani pao abe pos ondroski Rostar kauya Viva, 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 viva A robber has been captured on closed-circuit camera robbing goods and cash from a shop in Asnora. 4 shops were ransacked on Saturday and Sunday in the area, but the robbers are at large. Shopkeepers say this is a frequent scene in Asnora. However, CCTV footage in the shop turned the things other way for the robber this time. The shopkeepers have demanded regular patrolling during the wee hours in Asnora. Have a look. This is the shop of Mahendra Naik. The robber was captured on CCTV in the shop. The man was spotted many a times in Asnora. Mahendra Naik explained his activity inside the shop as captured in the closed-circuit camera. हांव जेन्ना येयलो तेन्ना पयलें हांवें म्हाजे CCTV कॅमेरा ऑन करून तेन्ना तो फाटसून असो येयलो आनी खुर्चेर बसलो बसून तेणीन सगळें चॅक केलें कशें कितें आहा तें टॉर्च मारून एक टॉर्च आसलो हेडलायट तेचे कडेन पूण हातीन घेवन आसलो तर मागीर येयलो आनी पयलीं स्क्रूड्रायवर काडलो म्हाजो रिपेरींग करता थंयसरलो स्क्रूड्रायवर काडलो आनी कावंटरान गेलो आनी चॅक फोडलो हेणी कावंटर स्क्रूड्रायवर आनी हातोडी घेवन आनी कॅश कितें आसलें तें म्हाजो पेमेंट पयशे बीन कितें आसले बारीक बारीक ते काडले तेणी आनी परतून वचून तेच खुर्चेर वचून बसलो थंयसून मागीर तेणें एक मोबायल काडलो म्हाजो थंयसर मोबायल आसलो म्हाजो तो मोबायल काडलो स्विच ऑफ केलो आनी दवरलो बॉक्सान घातलो आनी परतून मातसो खूब वगत बसलो असोच मातशी अशी एक जॅम कशी काडली तेणेन आनी असो घुंवपाक बीन लागलो फूल ते व्हिडियो शुटिंगाचे सगळे हांवें दिल्ले आसा त्या पुलिसांक बीन तेजे सगळे दिल्ले आहा तर परतून तेजे कॅमेराचेर म्हाजें लक्ष गेलें उठलो कॅमेरा बीन पळयलो तेणी फुडें येवन आनी तेणी कपलार हात मारलो आनी मागीर तेणीन सायडीक सरलो आनी कितें कॅमेराचेर धरून तेणीन एक बळी कितें तरी मारली आनी बँड केलो म्हाजो कॅमेरा
आनी मागीर कितें जालें तें कांय कळोवंकूय ना मागीर तसोच तो कॅमेरा हे केलो आनी गेलो. 3 more shops were ransacked in the area for 2 consecutive days on Saturday and Sunday. मूळचे पैसे आले माझे 5 कॉइन असले 500 रुपये सुमार आणि 200 रुपये मध्ये 300-400 रुपये जाले आणि 2 हनीचे वाटले. कॅश आशिल्ली आमच्या हांगा थोडी सादारण 2000 ती एक केली 2000. Shopkeepers demand police patrolling in their village. त्यांना हांगा सेक्युरिटी जास्ती वाडोवपाचे म्हणजे पोलीस परत एक्स्ट्रा 2 तरी दवरपाचे म्हणजे एकदा हांगासून पोलीस गेले का ते अर्देवर हांगा पावतात न्हू त्यामुळे आपले ते काम करतात. सगळं आमचे सामान भितरले कितें व्हेले बकेटी बिकेटी म्हणजे खूप हजाराचे असतात 2-2.5 हजाराची एक बकेट असतात. The robbers, however, are at large and police are in search of the robbers. Reporter Shyam Sundar Fatte for Prudent. 2-day state-level workshop on human resource development in disability sector has been organized by Lok Vishwas Pratishthan and Savli. Minister for Industries Mahadev Naik inaugurated the workshop on Monday. The workshop will conclude on Tuesday. आज आणि उद्या असे 2 दिवस या वर्कशॉपच्या अनुषंगाने वेगवेगळे फॅकल्टी पर्सन्स तुमच्या समोर बोलतील आणि पर्सन विथ डिसेबिलिटी ॲक्टमध्ये ज्या ज्या काही सुधारणा आहेत आता जे काही नवीन अमेंडमेंट झालेले आहेत त्याच्यावरती तुमच्याकडे भाष्य करून तुम्हाला पर्यायाने सर्व संस्थांच्या प्रतिनिधींना माहिती उपलब्ध करून देतील. Let's take a short break. Stay tuned.